नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आज ही बारीची दुःखा विषय जाल्यार आमके आज आमगेले स्वाम्याले आशीर्वाद घेवचे दिवस काल सकाळी पर्तगाली मठांत आमगेल मठाधीश गोकर्ण मठाचे 23rd पॉन्टिफ मठाधिपती जावन आशिल्ले विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांगेले वृंदावनस जालेले आशिल्ले खबर आयिल्ली आसा. आज तांगेले वृंदावन जाता आसा तेन्ना आमी तांगेले आशीर्वाद घेवचे, तांगेले फिजिकल बॉडीचे एक दिव्य चेतनाचे आशीर्वाद घेवचे आयचे दिवस. 1475 तो गोकर्ण पर्तगाली मठ स्थापन जाले. पलिमार मठा सुकून नारायण तीर्थ स्वाम्यान सुरू केलेले आशिल्ले ते मठ रामचंद्र तीर्थ स्वाम्याला सुकून तांणी दीक्षा घेवन सुरू केलेले आशिल्ले मठ आज 23rd पॉन्टिफ जावन विद्याधिराज तीर्थ स्वामी पिठादी जावन पती जावन आशिल्ले. तो आमी द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्यांक गेलो तांणी शिष्य स्वीकार तांणी करून तांणी मठ चलयले. हेल्थ केअर एज्युकेशन आनी भारी चांग रितीन तांणी समाजा ಒಟ್ಟು करपुडिल्ले समाजाक एक प्रॉस्परिटी हाडचे तशें पळयलें. तांगेले लास्ट चातुर्मासा वेळार तांणी सांगिल्लें एक मेसेज आसा, आमी खंय खंय राबता गे थंयची सोसायटी उठून आमी राबून ते सोसायटीक वयर हाडचे तशें आमी करका आनी आमगेले प्रयत्नान आमी सोसायटी ओट्टू जावन आपल्यार आमकां चांग तशेंच आमगेले वेदीक रुट्सान तो आमी एक हार्मोनियस लायफ जीवन काडीत म्हणून वेदीक टिचिंग्स आताच ते टिचिंग्स आमी सगळ्या सांगू तशें करून आमी एक ओट्टू जावन शांतीन समाधान राबचे तशें जावेत म्हूण सांगून तांणी सांगिल्लें आसा. आनी आमकां एक भारीची चांग एक संदेश तांणी दिला कसं म्हळ्यार सगळे जाणांनी ओट्टू जावका म्हणून विश्व सारस्वत फेडरेशन आमगे काशी मठ स्वाम्यान सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान केलेले वेळार तांकां आशीर्वाद दिल्ले आसा. तांणी सांगलें बारीक कश्टाचे ओट्टू करचे म्हळ्यार जाल्यार गुरू काम करता करीत म्हणजे ओट्टू जाता सगळे सारस्वत ओट्टू जाता तांची आनी सारस्वत समाज एक बांदूत तशें एक शक्ती मेळटा म्हणून तांणी म्हाका म्हगे लागीं सांगिल्लें आसा. हे देखून आमकां भारी संतोशा विशीं तांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन आनी तांणी एक यात्रा केलेली आसा. गोकर्ण मठा भितर तिन्नी स्वामी जिवंत मठ स्वामी तांणी गोमुख जावन दामोदर कुंड थंय चमकल म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीच विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यानय 1998 तो गोमुख जावन तशीच तांणी दामोदर कुंडा थंय वचून आयिल्ले आसा. आनी भारीची एक विजृंभणेन 525 इयर्साचें सेलिब्रेशन तांणी केलेलें आसा. रामनागे एक केलेलें आसा आनी स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट सोसायटीचे भारी चांग करून तांणी केलेलें आसा. आज काल सकाळीची सकाळी निर्मल विसर्ग पूज जावन तांणी सरस्वती रूप जावन एक पुस्तक हाताक घेवन जातरी सरस्वती रूप आनी ते पुस्तक हाताक घेता वाजयत तांणी वृंदावन आसता जाल्यार म्हणून खबर आयिल्ली आसा. आमी आयचे दिवस तांगेले उडगास काडून घरांत देव जोडून तांकां पूज तांकां उडगास काडून तांगेले आशीर्वाद आमकां आमगे चेडवांक आमगेले येवचे चेडवां सगळ्यांक मेळ्ळो आनी विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी पटाभिषेक करचे आसा. आमी तांगेले अनुयायी जावन आमगेले तिन्नी आमगेले GSB कम्युनिटीन तूं तिन्नी स्वाम्यांगेले अनुग्रह आमकां मेळटा तशें जावका. सारस्वत कम्युनिटी आमी सगळे ओट्टू जावका म्हळ्यार आमगेले एक स्वाम्यांगेले एक उद्देश आशिल्ले ते उद्देश आमी पूर्ण करता म्हूण सांगून हांव तुमकां सगळें निमून घेता. हांव गंगा शेवटीनी डेली सुकून जय गुरु महाराज. नमस्कार. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलान तूं आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करयात नातल्यारी यूट्यूबान तूं आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता. तांतूं सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलान प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यारी तुमगेल व्हिडिओज konkani videos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.